गीत घेऊया R25 पेज नंबर 188 R25. Lipunrauloja teva Uria sohya Tuban liploja Tu kapuni par Kota Bhakti porha Tu kavundita Mochehin orkeis Sarkes kalten Zata tuch mukar Tuche nodoruts Kalut Sogros virut Veta chumoso Anga susudin tukla Pohorion saspu Takun pomornai Tuce utomat Aiku Kaharsan mocha Bhavati sata Tu vendevacha putra Sahlatitle Katrin sotmata Sut sotache Uto Hache vuti Ites korena भो पवित्र संस्कारान लिपून रावलेल्या देवा ही भो सकाळी सगळे तरेच्या वादळ मळांतल्यान भायर सरून तुझ्या पांयाशी आमी आयल्या कित्याक तूं आमचो देव तूंच आमचो रोचणार तूंच आमचो राखणार या भो पवित्र संस्कारांत तूं खरेपणी आजीर आसाय म्हूण आमी काळजांत तावन सोत मानता सगली महिमा सगलो नमस्कार सगली वंदन आनी स्तुती तुकाच व्हावो या उंड्यान आसतल्या आमच्या सुन्याक सगल्या आमच्या मनान सगल्या आमच्या काळजान सगल्या बळान आनी सगले शक्तीन आमची मान खोल बागाव आमी पोरनिपाट आनी नमस्कार करुया नमस्कार तुका करता Mogamso dukkha dita Namaskar dukkha kurta Mogamso dukkha dita खरो जीव देव आमकां दाखयला आमच्या पुर्वजांनी आमच्या शेपाय शेमायनी आयज भाग्योदानाची परब मनयता आसतना किरीत भाशेन सगळ्या आमच्या शेपाय शेमायंचो आमी उगडास करता
तांचे पासून देवाक हार घालिता हांव दिनवासता तांच्या देण्या वरवीं आमी जे शिकल्या आमकां देवीक अणभव मेळ्ळा त्या पासून आमी खुशाल जाता तांकां लागून आमी सुभागी जशी जेजू आमकां म्हणटा सुभागी तुमी कित्याक तुमी जें पळयतात तुमी जें आयकतात तें पळोवंक आनी आयकूंक जायतीं जाणां आशेवन रावलीं पूण तांकां फावो जावंक ना तुमकां फावो जावं सुभागी आमी ह्या वेळार आमची नदर जेजूचेर दवरून हेंच आमचें सुभागीपण आमी अणभवुया सांगुया ताका ओय जेजू आयज ह्या जाग्यार आसूंक हांव सुभागी भोव पवित्र संस्काराक दर शुक्राराक आनी बुधवाराक तुका भेटूंक हांव सुभागी ही ओळख घेवंक की तूं खरेपणी ह्या पवित्र उंड्यांत आसाय म्हूण हांव सुभागी म्हजो वेळ काडून तुजेशी येवंक आनी तुजे बराबर हो वेळ सारूंक हांव सुभागी जेजू तुका आर्गां दिनवास महिमा ह्या वेळार वेळ विवाडी नासतना ल्हान ल्हान आमची मागणी व्हडल्या तड्यान देवा मुखार उबारून ह्या सुभागीपणा पासत देवाक वाखाणुया व्हडल्या तड्यान तुमची मागणी देवा मुखार दवरची For all the abundant blessings and graces you fill me with each day. Thank you for my parents, my grandparents, who have strengthened me with this faith to grow in your love. Love you, Jesus. Thank you, Jesus. I praise you, Jesus. हे सकाळी तुका आर्गान दिनवास दिता म्हज्या शेपाय शेमाय पासत घडये म्हाका ह्या वेळार तांची याद जायना हांव खूब सुपुल्लो आशिल्लो जेन्ना म्हजी शेपाय शेमाय आसली पूण शेपाय शेमायक लागून म्हाका म्हजी माय पाय फावो जाला हें तरी सतूच हे पासत तुका आर्गान दिनवास दिता आर्गान दिनवास दिता खरेंच हांव सुभागी म्हूण हांव मानून घेता कित्याक तुवेंनूच म्हाका वेंचून काडलाय आनी तुजो सगलो मोग तुजें सगलें बरेंपण सगलें जें म्हाका जायें तें तूं म्हाका फावो कोत्ताय म्हूण हांव तुका आर्गान दिनवास दिता जेजू आर्गान तुका दिनवास तुका महिमा तुका प्रेज यू जीजस थँक यू जीजस लव यू जीजस
Today is a feast of the grandparents of Jesus, Saint Anne and Saint Joachim. Saint Anne is to pray to you, Lord, for the gift of a child and the Mother of God was born. And thank you, Lord, as a grandparent. I pray for my grandson, Benedict. I pray for my late grandparents, Lord, grant them eternal grace. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. I thank you, Jesus, for the gift of Savior. I thank you, Jesus, for my grandparents. Eternal grace and honor to them, Lord. You have a better lifetime from them. May their souls rest in peace. I thank you, Jesus, for once again you me this opportunity to praise and worship you while I am still alive. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Dice che sarà qui a toccare la verità di qualcuno. La verità nata ci dice però che non sapeva. तुझे स्वतः क्षमांच्या विकास करू आमच्या स्वतः क्षमेपासून मार्गाने वापरू सगळ्यांच्या जाण्याच्या वडिलाशी सेवा करू तू आमकां सदांच खूब प्रेमीने आदारान करू तुका अर्मादिकांनी वाचसा हीच फुडें सदांच आमच्या घरांनी आमच्या स्वतः क्षमेचो उदास करू आमची जाणकार तांची शिकवण उदास करून वेव्हारांत घालून आमच्या घरांनी आमचे स्वतः क्षमांनी वाडयले तेच करून आमचे घरांनी मोगाचे आनी खूब करून मानपाचे तुजोच आदार आमकां फावो पडटा देव आनी तुका बीन आसता आर्गां सुभागी आमचें सगळें सुभागीपण आमच्या शेपाय शेमाय बराबर आमी जेजूक उबारुया गीत करून W2 Shimona, Chikon Gore, Goren's Bagi. Kushimona, Chikon Gore, Goren's Bagi. Sorgin Cheraj, Goren's Tanche, Goren's Tanche. Shimona, Chikon Gori, Goren's Bagi. Tarzan Chikon Dulokati, Goren's
खरेंच बागी खुशी मनात जिखण करी खरेंच बागी स्वर्गीचे राज खरेंच तांचें खुशी मनात जिखण करी खरेंच बागी आतां जिखण रुदन करतात खरेंच बागी तांकां बुजवण खरेंच मेळटा खरेंच मेळटा खुशी मनात जिखण करी खरेंच बागी खुशी मनात जिखण करी खरेंच बागी स्वर्गीचे राज खरेंच तांचें खरेंच तांचें खुशी मनात जिखण करी खरेंच बागी खुशी मनात जिखण करी खरेंच बागी खुशी मनात जिखण करी खरेंच बागी मोगळाची येसू हें सुभागीपण तुवें आमकां फावो केलें देखून आर्गां दिनवास तुका आयज ह्या संवसारांत आमी आसूं जायते फावटी आमकां दूख भोगता आमचे भोंवतणी जें कितें घडटा तें पळोवन आमी जायते फावटी म्हणटा आमच्या पुर्वजाच्या काळार अशें घडनासलें जायती बरेपणां दुनिया तुवें आमकां दिल्यात खरें पूण त्याच बरोबर ह्या संवसाराचें जें वायट आयज आमचे मुखार आसा आमच्या पुर्वजांच्या काळार आमच्या शेपाय शेमायच्या काळार नासलें पूण आयज आसा जायते फावटी आमची शेपाय शेमाय वा आमची वडिलां आमकां सांगतात आमच्या तेंपार अशें घडटालें आमच्या काळार हे भाशेन नासलें भोव करून मनीस एकामेका बरोबर बरे भाशेन जियेतालो काळजाची आशा नासली दुसऱ्यांचें पाड घालप नासलें हे भाशेचें निसंटन नासलें जें कितें आसा तातूंत आमी धादूस जातालीं आयज आमच्या काळार कितली आस आमच्या काळजांत आनी हे आशेन निसंटन कितलें जें दायज आमच्या हातान आमच्या पुर्वजांनी आमच्या शेपाय शेमायांनी सोडलां त्या दायजाची आमी जायत्यांनी वाट लावन उडयल्या जो शांतीचो संवसार आमच्या हातान आमच्या पुर्वजांनी घातलेलो त्या संवसाराची आमी निसंटन करून उडयला संवसाराची शांती बिगडल्या हेच आमचे आशेक लागून चुकल्या आमी दुनिया अजूनही चुकता आमी नवसरणी करूंक तुजो उलो हो नवसरणेचो उलो दुनिया आमकां आयकूंक आनी तो पाडूंक फावो कर आनी खरेपणी आमचे कान आमचे दोळे सुभागी जावंक फावो कर आयकतले कान आमचे सुभागी पळयतले दोळे आमचे सुभागी
उलोवपाक तुवें आमकां तोंड दिलां. गरज थंय आमी उलयता ती सुभागी. आमचो संसार दुनिया आमी तुज्या हातान घालता. आमची जिवीत दुनिया आमी तुज्या हातान ही सकाळी घालता. आमच्या संसाराची प्रशासना जी आमचो संसाराचो कारभार चलयतात तांकां तुज्या हातान घालता. आमचे परचेक तुज्या हातान घालता दुनिया. आनी खेरीत भाशेन आयच्या दिसाक सगळी आमची शेपाय शेमाय तांकां तुज्या हातान घालता. बो करून जी दुयेंत आसा, जी जाणटी जाल्ली म्हातारी जाल्ली आसा, जांकां सांगात आमचो जाय. न्हयच फकत तांच्या दायजा फाटल्यान आमची नदर आसूं, पूण तांच्या जिविताचेर दिसा दिसपट्ट्या तांच्या जिविताचेर आमची नदर आसून दुनिया आमकां नातरांक फावो कर. आमचो संसार तुज्या हातान घे. The world stands in need of liberation, my Lord. It still has to feel your heart. The blind and the deaf, the dumb and the maimed, all need to feel your healing touch. The world stands in need of liberation, my Lord. It still has to learn to love. There are those who have eyes but refuse to see the inhumanity around. There are those who have ears but refuse to hear the cries of those in agony. The world stands in need of liberation, my Lord. It still has to feel your power. The blind and the deaf, the dumb and the maimed, all need to feel your healing touch. The world stands in need of liberation, my Lord. It still has to learn to love. There are those who have mouths but refuse to speak against injustice that is done. There are those who have hands but refuse to reach their mouth in love and charity. The world stands in need of liberation, my Lord. It still has to feel your power. The blind and the deaf, the dumb and the maimed, all need to feel your healing touch. The world stands in need of liberation, my Lord. It still has to learn to love. Sohoria, dunia deva manaruya, anodakso dagasoya, taronatu kodom dunia, jivitatu suruh dunia, amkamuria wartakui, tuja raja Pavos, Taronatum Korom Dunia, Jivitatum Surui Dunia, Amkamurya Vartakoi, Tuja Rajan Korun Pavoi. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. आनी माय मोगाचो येवकार तुमकां आयज ह्या पुर्वीच्या मिसान
संत जोकी आनी आना हांच्या परबे दिसाक खेरीत भाशेन आयज आमी देवाक दिन वाचुया. आमच्या शेपाय शेमाय पासत सगळीं आमच्या गांवांत जीं जाणटीं भाव भयणां आसात तांचे पासत खेरीत भाशेन मागुया तांकां बरी भलायकी कुडीची आत्म्याची फावो कर. आनी त्याच बरोबर तांच्या दोळ्यांनी तांणी बरें तें पळोवंक आनी तांच्या कानांनी तांणी आपल्या नातरांचें आनी आपल्या भुरग्यांचें बरें पळोवपाक तांकां फावो कर म्हूण मागुया. तशेंच जीं आमचीं शेपाय शेमाय सोंपून गेल्यात तांकां सर्गीचें सूख फावो कर म्हूण हे भेटेंत आमी मागुया. हेचें दुसरें तें हांव भेटयतात देवाक दिन वाचून सांतान फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान तिचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळीं आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिय भाव भयणीनो, आयज आमी करीत भाशेन उगडास केला पवित्र संस्काराचे भोजवणेन. सुभागी आमी कित्याक आमकां हें सगळें पळोवंक मेळटा. सुभागी आमी कित्याक आमकां देवान शेपाय शेमाय दिल्या. सुभागी आमी कित्याक देव आमचे लागीं उलयला. आनी तरी आसतना जायते पावटी हें देवाचें उतर आमचे शेपाय शेमाय कडलें आमकां मेळ्ळां तें आमी घडये आयकूंक फाटीं उरल्या. वो जायते पावटी शेपाय शेमाय कशीं आमी आमच्या नातरांक फावो तें शिकोवपाक घडये फाटीं उरल्या उणी पडल्या. असल्या सगळ्या चुकींचें ह्या मिसाचे सुरवातेक देवाचें भोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदां सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. महिमा देवा सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया देवा बापा, देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाचता. तुझ्या तोर बापाचो आमी तुका वाखाणटा. जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकट्या पुता
देवाचे शेळये शेळये तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे eklos numbovi eklos nuishpor eklos numpur meishpor amen 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 प्रार्थूया सर्वेस्पर आमच्या पुर्वजांच्या देवा बागेवन जोकींक आनी आना मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताचे आवयची बापूय आनी आवय तुवें केली तांचो आनी आमच्या जण एकल्याच्या पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिनवासता तांच्या मागण्यांन आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोवण्यांक पाळो दिवंक उदार मनान तयार करूं म्हूण आनी तुवें तुजे पोरचेक बासायलोली सोडवण आमा समेस्तांक मेळूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनाक आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप आतां नांव वस्त्या मनशांक आनी पिणके पाटल्यान पिणका आमच्या पुर्वजांक वाखाणुया हे मनीस दोयाळ उदार काळजाचे मनीस तांच्या प्रमाणीक कन्यांचेर विसोर पडूंक ना तांचे दायज तांचे संस्ती लागीं तोखता आनी तांची गिरेस्तकाय तांच्या नातवांक पोंटुवांक उरल्या तांची सोसोत कोराराक तीर रावली आनी तशेंच तांकां लागून तांच्या भुरग्यांची भुरगीं तांची सोसोत सासनाक तोखतली आनी तांची मोहिमा पालोवन वेचिना तांच्यो कुडी सवस्तकायेन निकिपिल्यात आनी तांची नांवां पिणकेचे पिणकेंत जिवीत आसात सगल्यो पोरसां तांची जाणवाय परकोटल्यो आनी सोबा तांची किर्ती गाजयतली देवाचें उतर हें आमचो जबाब सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन परतून म्हणुया सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन तुजे संस्तींतल्या एकल्या तुज्या पुताक तुज्या शिवासनार बसयतलो अशें सर्वेस्परान सोपूत घेवन दाविदाक उतर दिल्लें उतर तो मोडचो ना जबाब सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन खरेंच सर्वेस्परान सियोन शार विचून काडला तेंच ताका जाय आपलें ठिकाण करूंक हांव हांगा सदांकाल जियेतलो हांगा म्हजें बिराड करूंक हांवें येवजिलां जबाब सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन थंय दाविदाक बोळवून सोंसोत हांव उपजयतलो आनी म्हज्या मागलोल्याचो गोरचो दिवो पेटोवन सांबाळटलो तांच्या दुस्मानांक लोजेक घालतलो पूण ताचेर म्हजो मुकूट परजोळटलो जबाब
सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचे शिवासण. उद्गार. सर्वेस्पोराक सोयीचो, इस्रायलाचे बुजवणेची वाट तो पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्पोराक सोयीचो, सर्वेस्पोराक सोयीचो, सर्वेस्पोराक सोयीचो, सर्वेस्पोराक सोयीचो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, नदर आसलेले तुमचे दोळे आनी आयकूंक शक्ती आसलेले तुमचे कान बागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी प्रमाणीक मनीस आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकूय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. शेपाय शेमायनो, आयज जायती शेपाय शेमाय ह्या मिसाक आसा. देवाक आर्गां दिनवास, कित्याक तुमच्या जिविता पासत आनी तुमचे बरोबर सगळीं शेपाय शेमाय जी आमची आसात तांचे पासत. आयज खुशाल जावपाचो दीस. सांत जोकी आनी सांत आनाची परब आमी मनयता आसतना जेजूची शेपाय आनी शेमाय. आनी कितलीं सुभागी तीं, कित्याक जेजूची सोडवणदाराची शेपाय शेमाय जावंक तांकां भाग फावो जालें. तें जाल्यार जाणटे पिरायेर देवाच्याच उत्सोर्यांनी तांणी मारयेक जल्म दिलो. म्हणटच देवान खेरीत भाशेन विचून काडलोली ती. भाव भयणीनो, आयज जरी तर आमी आमचेर नदर मारता जाल्यार आमचें सुभागीपण आमी पळयता आसतना वा आमचें जिवीत आमी पळयता आसतना देवाचें उतर आमचेर उजवाड घालता. आयज पयल्या वाचपान सिराकाच्या पुस्तकान आमी आयकलां ते प्रमाणीक मनीस, आदले मनीस, तांणी जितलें कितलें बरें केल्लें आसा तें उगडासाक उरलें सदांच. थोड्यां विशीं आमी बरोवन दवरलेलें आसा, थोड्यांचें बरोवन दवरूंक ना. आमची शेपाय शेमाय आसात खाशा, तांचे कडेन आमी पुस्तकां बरोवन दवरूंक ना. पूण तांणी सांगलेलीं बरीं उतरां, तांणी केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो आमच्या काळजाचेर, आमच्या मनाचेर कांतयलेल्यो आसात. तशेंच तांणी जें कितें तयार केल्लें ह्या संवसारांत आसतना ताका आमी म्हणटा आमचें दायज. हें आमचें दायज घडये आयज आमकां दिश्टी पडटा. जावं आमचें भाटां बेसां, जावं आमची गिरेस्तकाय, वो जावं तांणी कितें बरयन दवरलेलें आसत जाल्यार, वो शिकयलेलें आसत जाल्यार, वो कांतारां घडलेलीं आसत जाल्यार, वो आनिकूय कितें ताणें आपले गूण वापरून जें कितें केल्लें तें आयज आमच्या मुखार आसा एक देख घेवपाक. हें सगळें जरी तर आमचे पासत दिल्लें आसा आनी आमी जरी तर सुभागी जाल्यार दिसाच्या दिसाक आमी तें मानून घेवपाक गरज. आनी हें जेजू आमकां शुभ वर्तमानान आयज उगडास करता. तुमचे दोळे, तुमचे कान सुभागी, कित्याक ह्या दोळ्यांनी तुमी आयज जें कितें पळयतात घडये आमच्या आदल्या पुर्वजांनी तांचे पासत वावर केला. हें सगळें जें कितें आसा वायट बरें आमी कितेंय म्हणू तांकां, पूण ह्या संवसारांत जें कितें आयज आमच्या दोळ्या मुखार आसा तें आमच्या आदल्यांनी तयार केल्लें ताचो एक फोड. एक झाड पासून, एक आंबो पासून जो आमी आमच्या घरा मुखार खाता, आमच्या इगर्जेच्या मुखार आमचे आंबे आसात. आंब्याच्या तेंपार तांकां बरे आंबे जातात. आमी रोवंक ना ते, आमी फकत फळां खाता, पूण ते रोयिल्ले ते आमच्या आदीपाद विगार येवन गेले, ते रोयन गेले. तेच भाशेन आमच्याय घरांनी
वेगवेगळे तरेची घडये झाडां आसात फळांची. आयज आमी सुसेगाद ती फळां खाता, रोयिल्लीं ती आमच्या पुर्वजांनी, आमच्या शेपाय शेमायनी. फकत फळांच न्हय, हेर दुसऱ्योय वस्तू असल्यो ज्यो आमकां दिश्टी पडनात, जावं आमच्या कुटुंबाचे जे प्रिंसिपल्स आसात, वॅल्यूज आसात आमच्या घोराब्यांनी, आमच्या पुर्वजांनी ते आमकां करून दिल्ले आसात. कित्याक आमकां जिवीत मेळचें पासत. आनी हें जरी तर आमी घेवन मुखार चल्ल्यो जाल्यार आमचें जिवीत सुखी. पूण आयज जरी तर आमी आमच्या संवसारांत पळयता जायतें पाड जाल्लें आसा, जायतें दूख, जायते कोश्ट आयिल्ले आसात. कित्याक ज्यो वाटो आमकां आमच्या पुर्वजांनी दाखयल्ल्यो, आमच्या शेपाय शेमायनी शिकयल्ल्यो, त्यो घडये आयज आमी पाडूंक फाटीं उरलेलीं आसा. जायती आशा भितर सरलेली आसा आयज आमच्या समाजांत आनी आयज आमच्या जिवितांत, आमच्या घोराब्यांत. जायतें एकमुळेपण भितर सरलेलें आसा. आमकां आतां एकटीं रावपाक जाता. कित्याक आयज आमचे लागीं वेगवेगळे गॅजेट्स आसात. आयज आमचे लागीं मोबायल आसा, आयज आमचे लागीं इंटरनेट आसा. आयज म्हज्या येद्याशा कुडांत रावन म्हज्यान आख्ख्या संवसाराचेर कनेक्ट दवरपाक जाता. सोशल मिडिया आसा. आनी असल्या संदर्भांत भाव भयणीनो, जायते फावटी आमच्याच घरांत आसलेल्या जाणट्यांचेर आमी विसर घातलेलो आसा. आमच्या शेपाय शेमायचेर आमी विसर घातलेलो आसा. जायते फावटी तीं उलोवंक सोदतात, नातरां लागीं खेळपाक सोदतात, पूण नातरां नात. आयज आमचे घोराबे धाकटे जाल्ले आसात. आयज थोडीं जाणांची नातरां आसात, तांकां आपआपलें काम आसा. आदलीं नातरां कामाक वचनासलीं. आदलीं नातरां आपल्या शेपाय शेमाय बराबर आसतालीं. पूण आतां धाकटीं आसतना जावन आमकां घडये शिकोवप आसा, ट्युशन आसा, वो खेळप आसा, वो काम आसा, सगलें आसा आमकां. आनी असल्या बोवाळान जायते फावटी आमच्या शेपाय शेमायचेर आमी विसर घातला. पूण बोतोडी सुभागी आपल्या शेपाय शेमाय बराबर आसात, तांची सेवा करतात. बरी नात तेन्ना तांचो इलाज करतात. हें सुभागीपण आमच्या ह्या शेपाय शेमाय पासत आमकां मेळ्ळलें आसा. तर भाव भयणीनो, आयची मिसाची भेट भेटयता आसतना आनी आमच्या शेपाय शेमायचो उगडास करता आसतना घडये जायतीं जाणां सोंपून गेलीं. म्हजी शेपाय शेमाय दोनूय मायेचे वाटेन आनी पांयचे वाटेन सोंपून गेलीं. जायते फावटी तांणी शिकयलेल्यो वस्तू उगडास येतात. जायते फावटी त्यो आयज जिवितांत बऱ्याक पडटा. जेन्ना वाड जाता, जेन्ना आमी वाडटा, तांणी सांगलेल्यो थोड्यो वस्तू आयज पासून बऱ्याक पडटा. थोडी शेपाय शेमाय आमचे बराबर आसात. देवाक आर्गां दिवया. ती आसात देखून तांकां पळोवया, तांच्या जिविताक पळोवन तांची देख घेवया. थोडे फावटी घडये तांच्या जिवितांत थोडे वायटूय आसात, चुकी आसात. तांच्याय चुकींतल्यान आमच्यान शिकूंक जाता की ह्यो चुकी आमी करच्यो न्हय. तांच्या जिवितांत जें कितें बरेंपण आसा तें पळोवन आमच्यान शिकूंक जाता. ह्या म्हज्या शेपाय शेमायच्या बरेपणा भाशेन हांवूय म्हज्या जिवितांत बरेपण हाडटलो. आनी हें पळोवंक आमचे कान, आमचे दोळे उक्ते दवरपाक गरज. आमचें काळीज उक्तें दवरपाक गरज. आमचो वेळ तांकां दिवपाक गरज. आनी ही भेट, हे भेटेन ह्या आल्ताराचेर जेजू खरो जिवो देव हाजीर जाता. जायते फावटी आमच्या शेपाय शेमायनी तातूंत वांटो घेतला. आनी तांणीच आमकां दाखयला जेजू. आपा जेजू म्हणटाली आमकां शेपाय शेमाय. आनी दाखयतालीं जेजू हिंगा आहा, इगोर्जेंत आसा, आल्ताराचेर आसा. जाल्यार ह्या आल्ताराचेर येतल्या जेजूक आमी आमचें जिवीत पोवया, आमच्या शेपाय शेमायचें जिवीत पोवया. आनी आमी सगलीं हे बरे गूण आमच्या शेपाय शेमायच्या जिवितांत जिवन हो संवसार दुखाचो आनी कोश्टांचो न्हू, पूण सुखाचो आनी शांतीचो आनी दादूसपणाचो करूंक आमकां फावो कर म्हूण मागुया. गायक घेऊया C31, पेज नंबर 41, C31. Tusiak moga buta kadlo Patkit soy makati suno Tos bet tuka kota polo
आमचेर काकुते तुझ्याच मोगाल पुता काढलो आतली सोयबान आपणे सोयलो तोच बेट तुका कोता पोलो आनी आमचे काकुते म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नखेक सुविचार सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, दिनवाशी काळजाचे भक्तीन आमी तुका भेटयता ती देणी दयेन स्विकार कर आनी आब्रामाक आनी ताच्या संस्थीक बसायलोल्या तुज्या स्वर्गीच्या दायजान आमकां वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारान सासनाच्या देवा, सर्व काळयान सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्तां सवें तुका महिमा मेळटा, कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्याच देण्याचो मुकुट. प्रितुमेर तांचें जिवीत आमकां सुगुणाची देख. तांचे लागीं आमचो एकतार आमकां पुण्यवंत जिविताक आधार. पवित्र सभे खातीर तांचे मागणें आमचे असोक्तायेन धीर आनी घोटाय. हे आमकां तुज्या मोगाचें देणें आमी जैत व्हरूंक आमच्या झुजान आनी वांटो घेवंक तांच्या वैभवान. बोळ दिता आमकां हो हिशोब नासलेलो जमो आमच्या मोहिमेवंत भावा भयणींचो. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दुतां भक्तां सांगाती संतोसान तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र दरवराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. कोण सर्गी सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. बाभारताचो गुटपोर गुटुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवनपणा पोरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची खेरीत भाशेन आमच्या सोपून गेल्ल्या शेपाय शेमायची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे बाग्योन धर्म दिता बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सांत जोकी सांत आना बरोबर आमकां सासणाच्या सुखान वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमचे आदीं ह्या संवसारांत जिवन गेलीं आनी आतां आमचे आदीं बापाच्या गोपान तीं आसात. देवाक आर्गां दिनवास तांच्या जिविता पासत आनी तांचे लागच्यान आमी जें कितें घेतलां जें कितें आमी शिकलां ताचे पासत हे सगळ्या देण्या पासत आमी देवाक आर्गां दिवन जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. संवसाराचे पाप काडटले आमची काकट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
जेतागेर दिले तुका देणेली दाखोवणी प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, पवित्र स्नानान नवो जल्म घेवन आमी मनशां तुजीं भुरगीं जावच्याक तुजो सासनीक पूत दाविदाचे कुडयेन मनीस जावचो म्हूण व्हडा मोगान तुवें येवचिलें आनी त्याच तुज्या पुताच्या मासा रोगतान ह्या तुज्या भावा भुरग्यांच्या जेवणार आमकां आतां दादोशी केलें. ह्याच जेवणा वरवीं आनी बागेवन जोखीचे आनी आनांचे विणवणेन आमचें जिवीत दिसान दीस ओदीक तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांचें जिवीत जावं दी. ह्या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आतां मीस जाल्या उपरांत सगळीं शेपाय शेमाय जीं आसात तीं भायर येवचीं. आमच्या संदेशकारांनी तुमचे पासत एक बरीशी केक तयार केल्या आनी त्याच बरोबर इल्लीं 2 फुलांय बीन तुमच्या हातान दिवन तुमचो सत्कार करतल्यात. ह्या वाटेन भायर आमच्या कॉरिडरान जातलें. मीस जाल्या उपरांत सगळ्या शेपाय शेमायनी चुकयनासतना ह्या वाटेन येवचें. तशेंच आयज एक ग्रँड पेरंट्स डे चॅलेंज घेवया. ग्रँड पेरंट्सांच्या नांवान आयज एक तरी बरी करणी करया. तांच्या नांवान सदां घडये करतात आसतलीं, पूण आयज तुमच्या शेपाय शेमायच्या नांवान एक बरी करणी सृश्टी सवें जावं घडये इल्लोसो कचरो पडलेलो आसा आमचे सृश्टीन आमचे भोंवतणी तो इल्लो काडपाक जाता, नाजाल्यार एक झाड रोवपाक जाता, नाजाल्यार तुमच्या शेपाय शेमायच्या नांवान तुमच्या शेजाऱ्याक जो कोण बरो ना ताका एक भेट दिवपाक जाता, नाजाल्यार आनी कितेंय कोणाकूय गरजेवंताक शेपाय शेमायच्या नांवान आयज पावपाक जाता. ही चॅलेंज आयज घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. उत्सवीक वर्साक मागणी. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. वागून फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसांवा पासत आमी तुका दिन वाचता. तुज्या पुताच्या कुर्साचेर नदर थिराव, ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिशनरी उर्बेन सुवर्तमानाचो तो निरादीक परगोटणार जालो. ताचे रेलिकेचे दबाचेक दाखोवणेक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र कुर्साच्या बळान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशदीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तेन संवसाराक बरवसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवन परगोटणारा आमकां कर. आमेन. गायन घेवया U23 पेज नंबर 241. U23 पयलो आनी 5वो श्लोक. So mi mozo
तुमकां सांबाळूं तुमचेर आपले मुखामोल फांकून संतोष आनी शांती तुमकां दिवं देवान तुमचे आशीर्वाद घालूं आपल्या मोगान तुमकां सांबाळूं तुमचेर आपले मुखामोल फांकून संतोष आनी शांती तुमकां दिवं संतोष आनी शांती तुमकां दिवं